नितेश नायक हांकां डेफिनेटली तिकीट मेळपाक जाय आसली, पूण बरेच गोष्टी आमच्या हातान हांगा आसना आनी केंद्रीय समिती जी आसा निवडणूक समिती ते फायनल डिसिजन घेतात आनी त्यामुळे योग्य ताका कितें सांगूंक जाय ते योग्य पद्दतीन समजोवपाचो प्रयत्न आमचे केंद्रीय नेतृत्व करतले. पण सिद्धेश नायक हो भारतीय जनता पार्टीचो नेतो, भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता. आता थंड आता तेणे बंड केल्लें आसा नॉमिनेशन फायल करपाक. नॉमिनेशन फायल करतना थंड जातलें न्ही, थंड जावपाक. आमी सुरवातीक चांगले आमचे पेक्षा, कारण कशें लक्ष्मीकांत पार्सेकर खूब व्हडले नेते आसात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे 2 वेळा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री. त्यामुळे आम्ही त्यांना समजोवपाचो तांकां समजोवपाचें काम हे केंद्रीय नेतृत्वान केल्लें, केंद्रीय नेतृत्व तांचे कडेन उलयल्लें आनी ताका लागून त्यांच्या संदर्भात, कारण आमी तांचे विशीं खूब धाकटे आनी त्यामुळे आमी तांकां समजोवपाचो प्रश्नच येना. आमी सांगपाचें सांगलें, पण ते निर्णय जो आसा तो केंद्र घेता आनी केंद्रान तांचे कडेन उलोवप केल्लें आसा. भाजपचे वरिष्ठ नेते तसे करायला लागले तर बाकीच्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी काय करायचं? आता तशें आता ह्या प्रश्नाचें उत्तर डिफिकल्ट आसा म्हाका दिवपाक, कारण कितें आसा आमी एटलिस्ट आमदार जाले तरी, पण बरे अजुनूय अशेच बाबडे लोक आसात कार्यकर्ते की तांकां लागून ह्यो पार्टी जोडले आसा की जे केन्ना आमदार जावना, पंचय जावना. पण आमी जर एखादे आमी सगळे आमदार जातात, आमी मंत्री जातात, मुख्यमंत्री जातात, हे सगळे जातकच जर एखाद्या वेळार जर एक अन्याय जालो आसत जाल्यार आमी पार्टी सोडून इंडिपेंडंट भरपा पर्यंत वयतात. हे मातशें चुकीचें दिसता अशें म्हाका दिसता. एनी एक्शन विल बी टेकन ऑन कार्यकर्ता कोणाचेर आनी एक्शन घेवपाची पार्टी. हे पळय, म्हाका दिसता अशें ओपनली कोण अगेन्स्ट करता, म्हणजे जाका दिसता की आपण इंडिपेंडंटली काम करपाक जाय, दुसऱ्याक तांच्यांनी राजिनामो आमकां दिल्लो आसा आनी तेंचे राजिनामे हांवें घेतिल्ले आसा. त्यामुळे राजिनामो जो दिता कोण तरी इंडिपेंडंट कोणाक सपोर्ट करता अशें म्हाका दिसना. असं दिसत जाल्यार तुमी इन्फॉर्म करात.